last 8 वर्ष झाले various complaints have been coming in this particular belt regarding drop of sewer in various parts. पयर आमचो बाब मेल्चर पिंटू resident of this place ताजे स्वताच्याच प्रॉपर्टीन ताणें जे व्हिडिओ काडल्या आर क्वायट अलार्मिंग टू अंडरस्टँड दॅट उदक ज्या तरेन सिवर सकयल आयला इज डेफिनेटली समबडी इज प्लेइंग गेम्स अप देर. सिवरेजाचे टँकर इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक and ताज्या खातीर एलिगेशन्स have already been coming in the assembly where even water tankers have been used and ताज्या खातीर clear directions have been there that sewer tanker जो परमिशन दिता ताजो पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज बाकी सगळे दवरचे पडटा प्लस तांची GPS आसचेच पडटा. आज हे पळयतकर आमचो हांगाचो वॉर्ड मेंबर बाब संजय last 8 months has been continuously following up on this issue, but perennially when we have been getting reports from the departments, concerned departments, the report what they have been giving us in the last 6 months to our own visit here is quite contradictory. हांगा येतकर एक दिश्टी पडटा की टोटल सिवर हांगाच्यान कशी सोडल्या इज व्हेरी अलार्मिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज अ हॅझार्ड आणि इन टर्म्स ऑफ द सॉयल कंटेमिनेशन जी ग्राउंड सॉयल कंटेमिनेशन जातली ताजेर एक आमकां प्रॉब्लेम येवंक शकता. आज सगळ्या ऑथॉरिटीजांक घेवन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस हेल्थ सिवरेज ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक घेवन आनी अदर एन्सिलरी ऑथॉरिटीज घेवन आमी इन्स्पेक्शन थ्रू आउट काडिल्लें आसा. एक प्रायमा फेसी दिश्टी पडटा की थंय ही नाटकां चालू आसा. सो ताजेर इमिजिएटली ताबो घेवपाक इज हॅपनिंग इन अ लँड ड्युरींग माय टेन्युअर इट वॉज अ लँड स्कॅम अँड वी हॅड रिवर्स दॅट लँड बॅक टू कुमुदाद. तें म्हाका दिसता कुमुदादी वचून पॉजिशनान घेवन आमी कुमुदादचो आमचो प्रेसिडेंटूय आशिल्लो ताकाय सांगला की तुमी कितें ते मामलेदारा कडेन बसून पॉजिशनाचेर करून घेयात वॉट एवर फॉर्मेलिटीज आर दे. सो इट इज इन पॉजिशन ऑफ द कुमुदाद. एट द सेम टायम दीस थिंग्स हॅव टू स्टॉप. पुलीस ऑथॉरिटीजाक क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की हांगा एक सिवर टँकर येवपाक जायना. आयल्यार तितली तांची जबाबदारी आसतली. हांगा तांचें कामूच ना येवपाक कित्याक तांचे हांगा नाच काय आनी ते पार्किंग करता आनी खंय करता तांचो जागोच न्ही जाल्यार हाव दे आर डुईंग इट. सो इफ सम डॉक्युमेंट्स इफ जमा देर लेट डेप्युटी कलेक्टराक हाडून दाखोवनी. डेप्युटी कलेक्टराक सांगला बेस्ड ऑन दीस प्लीज मूव एज पर द लिगल टर्म्स कितें आसा ते ऑथॉरिटी प्रमाणे कायदे प्रमाणे कितें आसा ते कर पूण हें बंद जावपाक जाय. दे कॅनॉट बी इलिगल ड्रॉप ऑफ सिवर कमिंग इन पोरोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इन दीस एरिया इन अ इलिगल फॉर्म विच हॅज नो प्रोविजन बट स्पॉइलिंग द होल एरिया एज फार एज दीस इज कन्सर्न. वी विल गेट अवर रिपोर्ट इन अ डे ऑर टू आनी डायरेक्शन्सूय सायमल्ली दिवपाक लायिल्ले आसा. ह्यो असल्या गजाल्यांक म्हाका दिसता इमिजिएटली सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉग्निगन्स घेवन खंयचोय गांव असो समज जाता जाल्यार म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान सुओ मोटो असल्या हातून घेवचें पडटा जातूंतल्यान असल्यो गजाल्यो गांव पर्यंत जायना. आतां हें सकयल पावला ते पळयल्यार एक्चुली सकयल पर्यंत तुमीय पळयला मिडियानूय पळयला. म्हाका दिसता आश्चर्यचकीत आसा कित्याक वयल्यान सकयल येवप इज नॉट अ ओवरनायट थिंग. इट इज हॅपनिंग फॉर लॉंग दॅट इज वाय इट इज कम हियर. So let the departments and these people act. I will personally look into it, and I think the citizens also need to know and also act sometimes. की बाबा एकदा रातचो समज टँकर आयलो हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें टँकर आयलो दिश्टी पडना बंद कर जाय ते करात म्हणून दिवं नाका म्हणून करपाक. कित्याक एकदा ऑथॉरिटीज फेल जाता जाल्यार म्हाका दिसता सिटिजन्सान हातान घेवचें पडटा. म्हाका दिसता आतां ऑथॉरिटीज सगळे अकाउंटेबिलिटी दाखयतले तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक हांगाची सिवरेज ड्रॉप ही टोटल बंद जावपाची गरज आसा and land has to go back to the Comunidad Cerula where they can take possession of that. बाकीचे ते पुलिसेक सांगला पंचनामा करून तांचे हाता कितें मेळ्ळा ते जप्त करून शोकस कितें आसा ते डेप्युटी कलेक्टर काडटलो. ही कंप्लेन आमी पयलीं केल्ली तेचेर कांयच एक्शन जावंक ना आनी जेन्ना मेल्शनान कंप्लेन आमच्या पंचायतीन आमकां दाखोवन दिले की तेकाच वास येतालो आनी तशें आमच्या घरा कडेन आमी लागीं आहा आमकां बी वास येतालो. आनी मेल्शनान जेन्ना सगळ्या डिपार्टमेंटाक जेन्ना ही कंप्लेन दिली आनी हांव सगळे डिपार्टमेंट येवन हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा ते तुमी पयलां आसतलें सगळ्यांनी. आनी आमच्या सरान MLA माननीय रोहन सर मिनिस्टर तेणी इतले फास्ट एक्शन घेतली आनी आमच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक तो बीन येयल्लो आसा आनी तेणी हे सगळे फुडाकार घेवन सगळ्यांक कितें कशें कितें करपाचें तें सगळें सांगलेलें आसा आनी तशेंच सगळे डिपार्टमेंट हे जातले आनी आतां रोखडेच तेजेर एक्शन घेतले. तुमी नोटीस काडलेली पयली? हां तुमी नोटीस धाडले आमी नोटीस धाडल्या. ओके नोटीस धाडले आमी आनी ते हेजेरू आसा आमी कोण नासले तेन्ना गेटीक लावन येयल्या तेन्ना. I am a resident of this place. My name is Melchor Pinto de Rosario. My house is on my right, which is 450 years old. This is my ancestral property on the left. Only last week we realized that there's so much of sewage that has come into my property, and then it started flowing
in the nalla which is touching my house and into my compound. Actually the background is last couple of years we've been getting this bad smell of sewage, especially in the night. Not realizing what it was, we made a separate inquiries and the people said they're dumping sewage. So, and everybody said, yeah, these guys are goons, there's a mafia operating out of here and they are terrorizing people. It so happened that when this happened to me, I sort of tried to check where the tankers are going. One day, last week, I took a video of a tanker and I kept it with me. Then I got a drone footage of all the tankers that have been circulating here and parked in that area. And on Saturday, and the same day when sewage came into my compound, I was coming back with my 86-year-old mother from Mass, along with my wife and my daughter. There is this guy called Baswaraj Harijan, who always been giving me dirty looks because I knew he was in charge of this. He stopped me at 7 o'clock in the evening with a car full of ladies in my car, with my 86-year-old mother, and says, हांवें पळयलां तूं म्हज्या गाडयेचे व्हिडिओ काडटा, म्हज्या सगळ्या गाडयेचे कॅमेरा आसा, म्हाका सगळ्यांक दिसता, म्हज्या 18 गाडयो आहा, म्हाका तर कितें आमच्या गाडयेक जर कितें जालें न्हू, तुका हांव तुज्या फॅमिलीक काबार करता. These are his words. That is when I said, enough is enough. And I immediately filed a complaint in the police station the next day. The police were very nice and they immediately called him and filed a NC against him. The next day, we decided to file a complaint in all the departments, and I came and spoke to our MLA, and he immediately acted. I'm very thankful that he actually, in the shortest possible time, he got all these people, the departments which I had missed out also, he made sure that everyone is on board on this inspection. And I'm sure that something will happen and this thing has to stop completely. This menace of sewage has to be stopped completely from Goa. Whatever it is, I think there are enough places that the sewage has to be officially dumped. I think they should follow that procedure. We have nothing against anybody doing this business, but they cannot do this thing because if we stop them here, they'll go and dump it somewhere else. That is what has been happening. So through your medium, I would hope that this message goes to all these guys who are operating these tankers, who are operating illegally, okay, and let them do properly. We have no problem with that, but if they do this, we'll go after them. And I'll file a writ petition in the High Court if it's required, if this doesn't stop. Thank you. Yes. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.